सकाळची प्रेजिडेंटान म्हाका सकाळी 8:30 फोन केलो की अशें जाल्लें आसा. तेन्ना आमी सगळे कमिटी मेंबर सगळे हांगा येयले आनी पळयल्यार 2 फोंडपेटी सकयल उडयल्ले आसले फोडलेल्यो आनीक हांगच्यान ते भितर सरले विक्लिप्स काडून. आनी हेजी पयलीं 10 वर्स पयलीं सेम केस जाल्ली हांगा अशीच की विक्लिप्स काडून तेन्ना जवळ जवळ 40-50 लाखाचें सामान वयल्लें चोरून देंवले आमगेले. आनी आतां बी सेम केस परत जाल्ली आसा. तेन्ना हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की आमी प्रोटेक्शन म्हणून आमी CCTV बसयली तेम ते DVRच चोरून वयले, RDX चोरून वयले. सो हांव सरकारा कडेन मागता की आमकां बऱ्यांतलें बरें प्रोटेक्शन ह्या देवा खातीर दिवची. प्रोटेक्शन म्हणल्यार कशें पयलीं पेट्रोलिंगान गाडी येताल्यो पुलिसाच्यो, सो आतां त्यो बंद जाल्ले आसा. हांव गोवोरमेंटाक मागता की तेमी त्यो परत चालू करच्यो आनी रातचे 3-4 फावटी तरी गाडी हांगासर हे करची. आमी पयलीं डायरी दवरलेली ते डायरी बरयताले, आतां ते डायरी बी कांय ना. तेका लागून म्हाका दिसता ही एक बेजबाबदार हें आसा. कित्याक पुलिसांनी पयलीं येताले ते आतां कित्याक बंद केले ते कोणाकच खबर ना. तेन्ना हांव तेमचे कडेन मागता, गोवोरमेंटाक मागता की हेजे मातशी बऱ्यांतली बरी एक्शन घेवची म्हणून. अंदाज बी कळ्ळा किती अंदाज म्हटल्यार कांय अंदाज मेळ्ळा कित्याक फाटीं आमी 3 म्हयन्या पयलीं आमी फोंडपेटी फोडली तेन्ना आमकां 1.5 लाख अशें 1 लाखा वयरूच मेळटाले आमकां फोंडपेटी हे. पूण आतां अंदाज कांय ना. तशें 2 आमगे सरपळी 2 चोरून वयल्ले आसा भितरले देवा कडची, ताजोय कांय अंदाज ना. अजूनही कित व्हायला ते कळना. पुलीस पंचनाम करता आणि ते तुमची काम चालू असतं गेले. मी आज सकाळी किती झालं आम्ही डेली सकाळी 7 येतो. आम्ही 7 येऊन पूजा आज 7:15 ते वयर देवळात सोमार न्ही आमगेले सोमार आसतना आमी ते वयर देवळा कडेन पूजा करून सकल मी येऊन दार काडटना पयलीं दार आमगेले सारके आशिल्ले. पयलीं दाराचेर कांय तो प्रॉब्लेम जालो ना. दुसरी दाराचेर येतना ते लॉक काडटना कळ्ळें आमकां. म्हणल्यार लॉक काडटना लॉक सगळी भायर आयले. भायर भितर पळयतना न्ही ते 2 फंडबी ना. 2 डबी फंडबी ना म्हणटकीर मागीर भितर आयलो. भितर येतना ते पळयलो आमगेले गर्भकुडी दार तेजे भितर गेला पळय ते 2 दार फोडला. म्हळ्यार ओपन नाशिल्ले, बंद आशिल्ले, म्हळ्यार फोडला. चावी गिवी कांयच नाशिल्ले ताका, म्हळ्यार सगळे फोडले. ते फोडले म्हणटकीर मी मागीर तरी सुद्दां भितर वचून एकदां पळयलो. भितर वचून पळयलो देवा गिवा कितें हात लायला म्हळ्यार अशी पळयलो. देवा कांय हात लायलो ना. आमगेले ते आलमारी भितर मागणेचे 2 वस्तू आयिल्ले, एक पर्सा भितर आशिल्ले ते फक्त ते वस्तूच घेवन गेलो ते. आनी काय आलमारी भितर देवा गर्भकुडी भितर आनी कांयच गेलो. फंडपेटी कितली फोडल्यो? फंडपेटी 2 शेता कडेन व्हरून पळय. एक हांगाच आसा, टोटल 3 आशिल्ले आमगेले.